सगळ्यांक दिसता बीजेपी उडोवपाक जाय, बरोबर आसा, बीजेपी उडोवपाकूच जाय, पूण बीजेपी उडोवन फुडलें जे सरकार कोण हाडटलो वांगडा येवन जर आमी सरकार केलो जाल्यार ते सरकाराची पॉलिसी कितें आसतले, भितर गोंयकार कोण तो डिफायन आसतलो काय ना, लँड पॉलिसी डिफायन आसतली काय ना, इल्लिगल बस्ती डॅमोलिश करून गोंयकाराक तो कॉमनात जागो मेळटलो काय ना, गोंयकाराक फॅक्टरीन जॉब मेळटलो काय ना, गोंयकाराक गव्हर्मेंट जॉबान 100% रिजर्वेशन मेळटलें काय ना, हावजींग बोर्डान रिजर्वेशन मेळटलें काय ना, बाजारान धंदो करपाक मेळटलो काय ना, हें सगळें डिफायन जावपाक जाय, पॉलिसी जावपाक जाय, तोंडान न्हू. आनी हें करपाक रेडी ना म्हणून आमी रेडी ना, आमी तर ओपनली सांगता हे सगळे जाण, नॉट ओन्ली पॉलिटिकल पार्टीज, अशे कितलेशेच गोंयकार जे गोंया खातीर आयज झगडटा उलयता, ह्या सगळ्यांनी प्लस ऑपोजिशन पार्टीज, आम आदमी पार्टी जालो, मागीर विजय सरदेसाय आयज जो गोंयभर भोंवता लोकांचे प्रॉब्लम अंडरस्टँड करपाक, विजय सरदेसाय जावं आम आदमी पार्टी प्रेजिडंट, काँग्रेस प्रेजिडंट, सगळ्यांनी वांगडा येवचे, एका टेबलार बसचे, जर ते ऑन टेबल बसता हें करता जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा वचपाक, तेंच्या वांगडा बसपाक, तेंच्या वांगडा युनायटेड फायट करपाक, युनायटेड बीजेपीक सकयल देंवोवपाक आमी तयार आसा. पूण जर तांकां फेक गोंयकारपण फुडें व्हरपाक जाय, कोंकणी उलयता तोच गोंयकार म्हणपाक जाय, गोंयान रावता तोच गोंयकार म्हणटाक जाय जाल्यार सॉरी, आमकां तें ना. कित्याक तितून मागीर तूं बीजेपी हाड, काँग्रेस हाड, नाल्यार आपाचो सरकार हाड, नाल्यार आनी कोणाचो सरकार हाड, गोंयकाराच्या लायफान अजिबात बदल जावपाचो ना. जसो आयज सावथ गोवा MP जावन गोंयकाराच्या लायफान सावथान बदल जावंक ना, तशेंच सेम कंटिन्यू फुडल्याय सरकाराक जातलें. तुमचो एकच अजेंडा, एकच 1 पॉयंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागता. नॉट 1 पॉयंट, तो आमचो 2 पॉयंट अजेंडा आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, लँड प्रोटेक्शन बील. आनी जर हे दोनूय गजाली जायना, तूं कितलेय युनायटेड ऑपोजिशन कर, कितलेय सरकार कर, कितले MP आनी MLA निवडून हाड, कितले मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर कर, त्याचो फायदो गोंयकारांक कांयच जावपाचो ना. हे 2 पॉयंटाचेर, या 2 पॉयंटाचेर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हण आसता पळय, हे 2 तुमकां फॉर यू टू अग्री फॉर एन अलायन्स, तुम्ही म्हणटात या 2 पॉयंटांचेर जर कन्सेन्सस जालो, येस, यू आर ओपन फॉर अलायन्स. 100%.